मनोज तुका आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. येस, थँक्यू. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी मनोज परब ही नांवां इतलीं सामकी लागींची, लोकांक वळखतात, लोक पयसल्यान तुमचे कडेन कितें चल्लां तें पळयतात. आनीक तुजी जी एक्टिविटी आहा तुजो ग्रूप पळयतात, पूण बाकीचे लोक BJP, ऑपोजिशन, प्रादेशीक पक्ष तुजे कडेन बारीक लक्ष दवरून आसतात. इतल्या खातीर मनोज परत केन्ना उसळी मारून भायर येतलो, कितें नवें घेवन येतलो, खंयचें नवें तंत्र मांडटलो आनी पॉलिटिक्साचेर कितें इम्पॅक्ट करतलो हाजेर तुजें बारीक लक्ष आसता. मिडियाय तुका बारीक पळयता. पूण आज तुका पयलो प्रश्न हांव तुका विचारता तोच की तुजे तोंडाचेर म्हाका एक टेन्शन, एक तरेची ताण म्हाका दिसता. सर, जशें इलेक्शन लागीं येता तसो तो ताण येतात. आतां ZP इलेक्शन आहा आनी आमी जो ब्रेक घेवन परते येयले, परते रिस्टार्ट केले. सो तेन्नाच्यान कंटिन्युअस मिटिंग्स चालू आसा ऑल गोवा आनी तेका लागून ट्रॅव्हलिंग चड जाता आनी परतें ऑर्गनायझेशन तयार करपाक इलेक्शनाक लागून स्पेशली जेन्ना तुज्या कडेन तितलो रिसोर्स नासता, फंड्स नासना, तेन्ना मॅक्झिमम तुजी एनर्जी घालची पडटा. फ्रॉम सकाळीं स्टार्ट जाता ते रातचे 1, 1:30, 2 मेरेन ते चलता. सो तेका लागून तो ताण असो दिसता. आनी आसाय बीन कित्याक येदे व्हडले ह्या BJPक टक्कर दितले आनी रिसोर्सीस नासतना तेन्ना सगळी कॅल्कुलेशन्स करची पडटा. आमी कशें तांकां टॅकल करपाक शकता, कशें तांकां आमी म्हणजे तांकां सिस्टमांच्यान भायर आमी जर काडटले जाल्यार कितें आमी टॅक्टिक्स यूज करपाक शकता. सो हें सगळें सर चलता. ताका लागून जशें इलेक्शन येता तसो ताण वाडत रावता. सो तूं दीसभर भोंवता, सकाळीं कितल्या भायर सरता? सकाळीं ऑलमोस्ट 9:30 ते मॅक्झिमम 10 म्हटल्यार भायर सरता. ते रातचे 1, 1:30, 2. आनी गांवांत तूं आतां जिल्ला पंचायत ते नदरेन व्यूहरचना करता, तूं गांवान भोंवता? हय, आमचें सर आतां कशें आहा, आतां जे आमचे पयलींचे भुरगे आसले जेंकां आतां परते एक्टिवेट करपाक जाय, कित्याक इलेक्शन नासता तेन्ना सगळे ते स्लीप मोडान मातशे वयतात. सो इलेक्शन तयार करतले जाल्यार परते डोर टू डोर चालू जातले, वॉर्ड मिटिंग्स चालू जातले, एक्टिविटीज चालू जातले. सो ताका लागून प्रत्येका कडेन वचून उलोवन तांकां मार्गदर्शन करून तांकां गायडलायन्स दिवन पार्टीचे जे नवे CC कमिटीन जे न्यू गायडलायन्स काडला ते तेंच्या मेरेन पावप, तांकां तयार करप, तांकां ट्रेन करप, गायड करप, हें सगळें काम आसता. आनी ताका लागून मॅक्झिमम चडशे कडेन भोंवचें पडटा. BJP एकमेव पार्टी तेजे कडेन फूल टायम कार्यकर्ते आसात. सो फूल टायम कार्यकर्ते तुजे कडेन ना सर. फूल टायम जर करतले जाल्यार 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं खुबश्या भुरग्यांनी आपलें काम धंदो सोडून फूल टायम आपलें डिवोशन दिल्लें पार्टीक लागून. बट आमी ते तेंच्या कडल्यान एक्सपेक्ट करूं शकना की ते सदांच दितले, कित्याक तेंची फॅमिली आसा, तेंचें लायफ आसा. आनी आमच्या कडेन आमी तांकां फाल्यां सॅलरीचेर दवरपाक शकना, नाजाल्यार तांकां फूल टायम दवरपाक शकना. ताका लागून मॅक्झिमम जें काम जाता तें पार्ट टायमूच भुरगे करता, वॉलंटरीली करता. आनी मेन म्हटल्यार आपलें काम सोंपल्या उपरांत करता. सो आमचे चडशे एक्टिविटी स्टार्ट जाता ते सांजचे 7 जाल्या उपरांतूच चालू जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या उपरांत तूं 2025 आमी रेव्होल्युशनरायज करपाक परते आयले अशें म्हणलें. सो मदल्या टायमार लोक क्युरियोसिटी लोकांक आसा, मनोज कितें करतालो? सर, मदल्या टायमार जें आमचे कडल्यान चुकी जाले, कित्याक आमी नवीन पॉलिटिकल पार्टी आनी आमच्या कडेन कोण मेंटरशीप ना, नाजाल्यार खंयची एजन्सी आमी हायर करूंक नासली आमकां ट्रेन करपाक नाजाल्यार गायड करपाक. सो जे आमी ह्या तेच्या पयलीं 2022 इलेक्शन 2024 इलेक्शनाक जे लेसन्स आमी शिकले, खंय आमी स्पेशली चुकले ते सगळ्याचो आमी अभ्यास केलो, खंय आमी चुकता. कित्याक जेन्ना आमी आमच्याच ग्रुपा मदीं उलयता तेन्ना आमकां तें कळनासलें की आमी खंय चुकता म्हणून. जेन्ना आमी लोकलां कडेन उलोवपाक लागले, पब्लिका कडेन उलोवपाक लागले, जे कोण आमकां पळयता, आमकां सपोर्ट करता, आमकां केन्नाय कितें सजेशन्स दिताले तुमी अशें करपाक जाय, तेंच्या कडेन आमी वचून बसले तेन्ना आमकां खुबशे गजाली कळ्ळे की आमी खूब कडेन चुकताले. सो तें सारकें करपाक लागून आमकां मातसो टायम लागलो. आनी सेकंडली सर, एवरी इलेक्शन जशें येता तेन्ना सगळे भुरगे परते आपलें काम धंदो सोडून डोर टू डोराक लागता, कॅम्पेनिंगाक लागता. सो तांकांय सेटल जावपाक तितलो टायम जाय पडटा. सो ताका लागून तोय टायम आमी मातसो घेतलो. लोकांक दिसलें की तुवें विरेश बोरकाराक सोडून दिलो म्हणून, आनी तो एकलोच लडटा, ताचे फाटल्यान कोण ना. ना सर, कशें विरेश तितलो ट्रेन आसा आनी विरेश आमच्या पार्टीचो पयलीं प्रेजिडंटूय आसलो. सो ताका तितली ताकद आसा फायट करपाक आनी तेणी ती फायट केली एसेंब्लीन जावं एसेंब्लीच्या भायर सुद्दां. आनी विरेशाक एकटो सोडपाचो प्रश्न तर येत ना. आमी सदांच तेच्या वांगडा आसा, सदांच तेच्या वांगडा आसतले आनी तोय आमच्या वांगडा आसा आनी आमच्या वांगडा आसतलो. एक स्वाभावीक प्रश्न तुका रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटकीर करचो पडटा तो कॅथलीक मतदार हो अजून पर्यंत तुजो एक मुख्य मुलाधार आशिल्लो.
तो तुजे बरोबर आसा आनी तुजे बरोबर आसतलो अशें तुका सर गेल्या इलेक्शनाक जर आमी पळयत स्पेशली सावथ गोवा जे आमचे वोट्स आसले ते आमचे 100% कमी जाल्ले आसा कमी जाले तेजे रिजनूय आसले की लोकांक थंय युनायटेडली एका पक्षाक म्हणजे BJP उडोवन एका पक्षाक वोट करपाक जाल्ले जे इलेक्शन रिजल्टा टायमाचेर दिसून येयले सो तेन्ना ते आमचे कमी जाले बट जशें आमी आतां परते मिटिंग्स चालू केले आमी भोंवतात तेन्ना आमचे जे लोक आमच्या म्हणजे आमकां सांगताले इंडिया लायन्सान वचपाचे नाजाल्यार आमकां वोट करूंक ना ते लोक पासून असेंब्ली इलेक्शनाक आमच्या कडेन येत आसा आनी जेन्नाच्यान आमी परतो कमबॅक केलो रिस्टार्ट केले तेन्नाच्यान जे आमचे एक्टिविटीज जाले विरेशाचे प्रोटेस्ट जाले बाकीचे आमचे प्रोटेस्ट जाले सो तेजेर लोक परते पळोवपाक लागले की RG एक होप आसा आनी जर रिजनलिजम आमी वाचयतले आनी गोंयकारांक जर आमी साल्वार करतले जाल्यार RG's होच एक फायनल तांकां चॉयस आसा सो ताका लागून जे लोक त्या वटेन गेल्ले वोटींग करपाक फक्त ते त्याच टायमार गेल्ले ते असेंब्ली इलेक्शनाक 100% आमच्या वटेन येत आसा आमी सदां पळयलां कॅथलीक वोटर न्ही खूब मॅच्युअर आनी पॉलिटिकली स्ट्रॅटेजिस्ट तो कसो कोणाक उडोवप कोणाक जिखून हाडप हाजे खातीर तांची स्ट्रॅटेजी आसतना सारके एका दिलान ते मतदान करतात सो तुजेर अशें प्रेशर येना की कॅथलीक मतदारांचे की अरे तूं एकला चलो रे पळय म्हणटा कारण तुवें 2027 एकलो चलो रे म्हणटा तर तूं ह्या सगळ्या ग्रुपा बरोबर BJPक आमी उडोवया अशे तरेचो प्रेशर कारण तो प्रेशर काँग्रेसीचेरय येता बाकीच्यांचेरय येता सो तुजेर असो प्रेशर येना कॅथलीक कम्युनिटी सर थोडे सगळेच सांगता अशें ना थोडे जाण सांगतात बट तेंच्याय कडेन आमी डिस्कस करता की ज्या काँग्रेसीचेर आमी विश्वास दवरलो स्पेशली असेंब्लीक तेन्ना 2 फावटी विश्वासघात जाला जाल्यार परत आमी तांकां तोच चान्स दिवपाचो काय आमी प्रश्न हो तांकां विचारता आनी मुख्य प्रश्न हो आसा की काँग्रेस आयज जी लिडरलेस जाल्ली आसा ते एवरी टायम आतां कोण तरी बिझनसमॅन येतलो नाजाल्यार कोण तरी आपूण पयशे घेवन येतलो आनी ताका मागीर फाल्यां टिकेट तुमी दितले आनी फाल्यां तो पार्टे कडेन तेचें कसलेंच बंधन नासता नाजाल्यार पार्टे कडेन तो लगाव नासता फिलींग नासता बॉन्डिंग नासता सो फाल्यां तो जिखल्या उपरांत काँग्रेसीन रावतलो काय हो आमचो सिंपल प्रश्न आसता ताका कोण तरी कॅन्डिडेट ताका जाय पार्टी आनी ताका जाय सिंबॉल सो ताका लागून तो काँग्रेसीन येता आनी हें करता सो हें सगळें आमी डिस्कशन करता मातसो त्रास जाता समजोवपाक बट आमच्या सायडींच्यान समजोवपाक आमी ट्राय करता आनी आमची मेन म्हणल्यार आमची आयडियोलॉजी कितें आहा तें आमी सांगता आमी जर दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टे भशेनूच जर वागपाक लागले आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टे भशेन जर आमी डायल्यूट जाले जाल्यार RG पक्षाची गोंयांत गरजूच ना कित्याक दुसरे पक्ष आसा आप आसा काँग्रेस आसा BJP आसा जे सगळे नॅशनल लेवलची पॉलिटिक्स गोंयांत करता जर आमी तेच करपाक लागले जाल्यार RG हो पक्ष स्थापन करपाची गरज नासली आनी तो एक्झिस्ट करपाची गरज ना सामकें खरें तुवें म्हणल्यार आयडियोलॉजी म्हणटा की म्हज्या मनान तो स्वाभावीक प्रश्न आयलो तो आसा की पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन तुवें तो इशू हाडिल्लो तुमी तो रेजोल्युशन मांडलें पूण विधानसभेन तें भायर उडयलें ताजे नंतर हें जें पळय कितें पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन हो जो पळय तुमी एक मेन आयडियोलॉजिकल एक तुमचो मुद्दो तयार केल्लो जाका लागून कॅथलीक कम्युनिटी जी गोंयच्या मातये कडेन सामकी घट्ट पाळामुळां पसरावन आसा गोंय तांचें मेन तांकां दिसता की आमचें तांचें मेन हत्यार गोंय तें सांबाळून उरपाक जाय त्या नदरेन ते पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन ह्या तुमच्या मुद्द्या कडेन आकर्शीत जाल्ले ताका लागून ते RG कडेन आकर्शीत जाल्ले तो कांय प्रमाणात हालता कारण तुमचें हें तत्व जें पळय आसा तें मातशें मोव पडलां अशें दिसना सर मोव पडलां अशें न्हू पूण कशें आमी ते RG म्हटल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन RG म्हटल्यार पोगो हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आमी तेंच हॅमर करपाक शकना कित्याक लोकूय कंटाळटा लोक जाणा आतां RGची आयडियोलॉजी कितें RGच्या हितून गोंयकार कोण हें लोकांक खबर आसा सो आतां आमकां दुसरे एस्पेक्ट आमचे दाखोवपाक जाय की बाबा आमी लँड रायट्साक लागून झगडटा आमी भुरग्यांच्या जॉबाक लागून झगडटा आमी एनवायरमेंट सेव करपाक लागून झगडटा हें सगळें आमकां आमचे जे दुसरे पैलू आसा ते लोकांक आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेच आमी दाखयता आनी RGचो पोगो हो बेज आनी हो कोर हो केन्ना डायल्यूट जावपाना हो जर डायल्यूट जालो जाल्यार RGचें अस्तित्वच सोंपलें मागीर आमी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी भशेनूच जाले सारकें सो हो कसो तूं मुखार व्हरतलो कारण तुमी भायल्यांच्या विरुद्ध आसात हें लोकांक कळटा भायले ज्या पद्दतीन गोंयांत येतात तें आमकां कळटा मोठ्या प्रमाणाचेर आज गोंयची लोकसंख्या जर 17 लाख जर आमी धरली ती प्रत्यक्षान आनीकय चड आसतली पूण 17 लाख धरली जाल्यार ताचे 50% वयर भायले आहात प्रत्येक बारीक बारीक कामां करपाक आमकां भायल्यांचेर पयर हांव एक ट्रक कोयराचो पळयतालो कोयर ज्या पद्दतीन ते एकठांय करून ते ट्रकान घालताले हें काम खंयचोच गोंयकार करप शक्य ना सो अशे तरेचे बारीक बारीक फ्रूट वेंडर धरून ते रस्त्याचेर काम करपी बारीक बारीक प्लंबर धरून ते नळाचें काम धरून ते सगळे कार्पेंटर सगळे भायले आनी गोंयकारांक काम करपाक नाका
सर गोंयकाराक काम करपाक नाका अशें ना. आयज आमच्या गांवांत सुद्दां जर कचरो घेवपाक येता जाल्यार तो गोंयकारूच आसा. अशे कितलेशेच गांव आसा ज्या जाग्याचेर गोंयकार कचरो काडटा करता. कितलेशेच गांवां जितून कार्पेंटरूय आसा, सगळें आसा. बट सर आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल की रेव्होल्युशनरी गोन्स भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना. आमी आमच्या गोंयकारांक लागून आसा. एक जालें. दुसरें म्हटल्यार आमी जे कोण गोंयांत येवन इल्लिगली रावता, ड्युअल वोटींग कार्ड करता, इल्लिगल धंदो करता, गोंयचें एक्सप्लॉयटेशन करता, तेंच्या विरोधान आसा. जे मदीं सर आमी 7 म्हयने जेन्ना गॅप घेतलेले ते ब्रेक टायमाचेर आमी कितलेशेच जे भायले ऑफिसर आसात, जे आवटसायडर्स आसात, नॉन गोवन आहा, तांकां आमी मेळ्ळे आनी ते आमकां कितले टायम फॉलो करताले आनी कितलेशेच जाण सजेशन्स पासून दितात. तेन्ना आमी तेंच्या कडेन उलयले तेन्ना तांकां आमी पटोवन दिलें की तुमी आरजीक कित्याक सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आयज जे ऑफिसर्स गोंयांत सेटल्ड आसात, जे गोंयचेर खरो मोग करता आनी गोंयांत तेंच्यांनी केन्ना गोंय एक्सप्लॉयट करूंक ना. सो तांकां आमी इतलें पटोवन दिलें की आयज जर अशेंच जर मायग्रेशन गोंयांत येत रावलें, अशेंच जर क्रायम रेट वाडत रावले, अशेंच जर गोंयचें जर निसंटन जायत रावलें जाल्यार तुमची फॅमिली जी आयज गोंयांत स्थायीक जाल्या आनी फुडें जी स्थायीक आसतली तांकांय जे आमी प्रॉब्लम फेस करता ते तुमीय प्रॉब्लम फेस करतले. फाल्यां तुजें जर दोंगरा सकयल जर घर आसा जाल्यार फाल्यां दोंगर कट जालो ते व्हांवून तुजेंय वचपाक शकता, तुज्याय घरांत उदक घुसपाक शकता. तूं हेका इम्यून ना. तुजीं भुरगीं फाल्यां रेप आनी मॉलेस्टेशनाक इम्यून ना. फाल्यां प्रत्येक गजाल तुमकां फेस करची पडटली. आनी आरजी आमी एक बेटर गोंय करपाक आमी वावरता, गोंय रिबिल्ड करपाक आमी वावरता. सो हें तांकां आमी पटोवन दिलें आनी खुबश्या जाणांक तें पटलें. कित्याक आमी कोण ऑफिसर आतां जर खंयच्या डिपार्टमेंटान ऑफिसर आसा, आमी तेच्या अगेन्स्ट केन्ना आंदोलन करूंक ना. कोण लिगल शॉप घालून आसा तेच्या अगेन्स्ट केन्ना आंदोलन करूंक ना. ना मार्केटान ते लेबर पासून रावता तेंच्या अगेन्स्ट सुद्दां आमी केन्ना आंदोलन करूंक ना. आमी जर खंय कंप्लेंट केला जाल्यार जो मनीस इल्लिगली रावता, इल्लिगली शेतां पुरोवन रावता, इल्लिगल झोपडपट्टेन रावता, इल्लिगली जो बस्ते करता, इल्लिगल बिजनस करता, स्क्रॅप यार्डां घालता, गोंय एक्सप्लॉयट करता, गोंयांक वायट नजरेन पळयता आनी गोंय फक्त एक पयशे दिवपाची खाण म्हणून पळयता पळय, तेंच्या अगेन्स्ट आमी हें सर एक क्लियर जावपाक जाय. आनी हें आमी खुबशे जेंकां मेळटा ते आमकां आमी क्लियर करतात. एक गजाल तूं लक्षांत धर, कोमदादीची शेतां कोण पुरयता, जी गोंयांत भितर शेतां उपलब्ध आहा ती कोण नश्ट करता, ह्यो इलिगल बिल्डींग कोण बांदता, हातूंत भितर जवळ जवळ 80% हात गोंयकाराचोच आहा. हांव ताळगांव पळयतां, सगळीं शेतां पुरयल्यांत, थंय झोपडपट्टी आयल्यात. झोपडपट्टी तर आयल्योच, पूण व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती आयल्यात, तांचे खातीरच व्हडले रस्ते केल्यात. थंय श्रीमंत लोक रावतात ते गोंयकार न्ही, सगळे दिल्लीच्यान येवन ते फ्लॅट विकते घेतात आनी मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांनी आपली फार्म हावसां येदी व्हडली वाडयल्यात आनी हे गोंयकारच करतात. बरोबर. सो कोमदाद साल्वार जावची, कोमदादीन भितर ज्यो पळय ग्रामसंस्था, हजारांनी वर्सांची परंपरा, ही गोंयची पळय जी तत्वां आशिल्लीं, कल्चरल व्हॅल्यूज, इथोस, हे सांबाळचे अशें तुका दिसता? हेच सर आमच्या पोगो बिलान हेच आसलें की जे कोमदादाचे प्लॉट आसा नाजाल्यार कोमदादाचो रायट आसा फक्त गोंयकारांकूच, नीज गोंयकारांकूच मेळपाक जाय म्हणून आमी आमच्या पर्सन ऑफ ओरिजीन बिलान घातलेलें. सो आमकां कितें दिसता की हें सगळें जाता तेजें कारण आसा की सरकारा कडेन पॉलिसी ना. आयज जर सरकार लँड प्रोटेक्शन बील हाडटा, लँड सिलींग एक्ट हाडटा, जाल्यार म्हाका दिसना कोणूच आपलो जागो विकपाक पावतलो ताका जाय जाल्यार सुद्दां. जर आमी लँड सिलींग, जर आतां केरळान लँड सिलींग एक्ट आसा की प्रत्येक फॅमिली कडेन 10 एकर जमीन आसपाक जाय, तेच्या वयर आसपाक जायना, होल्डिंग कॅपेसिटी तितली आहा, जाल्यार केरळाची एरिया आनी आमची जर गोंयची एरिया घेत जाल्यार आमच्या गोंयांत 2 ते 5 हजार स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम होल्डिंग कॅपेसिटी जाता, म्हणजे घेवपाक शकता. जाल्यार तें जर आमी रेस्ट्रिक्ट केलें, तो जर कायदो हाडलो, दिल्लीकार दिल्लीच्यान गोंयांत 5,000 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक येवचो ना. तेका जाय 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो. सो तो 500 स्क्वेअर मिटर, 1000 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक येवचो ना आनी तेन्ना मागीर गोंयकार विकचोय ना. देखीक तेका लँड प्रायस मेळची ना, तशी प्रायस गोंयकार दिवचो ना, तेका लागून तो विकपाक वयचो ना. सो हें सगळें फायनली येता कायद्याचेर. आयज कायदो ना म्हणून हें चल्लां. आयज आमचोच गोंयकार जर आमी जर गोंयांत जर आमी रस्त्यार जर कचरो उडयता जाल्यार आमीच जेन्ना UK वयता ना दुबय वयता नाल्यार कुवेट खंयच्याय कंट्रीन वयता तेन्ना आमी तो कचरो उडयना. थंय आमी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करचे ना, फाल्यां नाल्यार थंय आमी गांवांत मस्ती करचे ना, पूण कित्याक थंय कायदो आसा. सो हांगाय जर कायदो जालो, जर सरकारान मनार घेतले, आनी म्हाका दिसना BJP सरकार मनार घेतलो नाल्यार खंयचीच नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी मनार घेतली, कित्याक तेंचे चलतात पॉलिटिक्सान सद्या पयशे ना जाल्यार कांय करपाक कांय ना. सद्या बिल्डर हो मेन लॉबी जाल्लो आसा फंडिंगेचो. फाटल्या 25 वर्सांचो जो पळय कितें ताळेबंद राजकारणाचेर समाजकारणी आनी विचारवंतांनी तयार केला, तो तेच म्हणटा राजकारण चलयतलो जर जमनी विकती घेवप, त्यो विकप, त्यो बिल्डिंग बांदप, भायल्यांक विकप आनी तो पयसो राजकारणांत घालप. बरोबर. हें सर हें आसा, पूण हें लोकांनी विचार करपाक जाय. कित्याक जेन्ना तूं मत मारता तेन्ना तुका कोण पळयना, तूं कोणा कडल्यान पयशे घेता, तूं कोणाचे टोर्नामेंट करता नाल्यार कोणाच्या पयशान तूं शिर्डी वयता नाल्यार वेलंकनी वयता, हें मत मारता तेन्ना मॅटर करपाक जायना. तूं मत
हे सिक्रेसी आसता, सिक्रेट वोटिंग करता. पैसे घे पूण मत सारकें विचार करपाक जाय, स्वता प्रत्येकान विचार करपाक जाय की जो म्हाका आयज पयशे दिता तो कित्याक म्हाजेर इन्वेस्ट करता. तूं जेन्ना अशे तरेचे विचार मांडटा, गोंयकारा खातीर म्हणटा, अशे तरेचे स्लोगन हाजे पयलीं दिल्यात, गोवा फॉर गोवन्स. पूण अशें जेन्ना जाता न्ही, ह्या प्रादेशीक पक्षाक भायले लोक वोट मारनात. आज जर भायले लोक जर गोंयचे पॉप्युलेशना परत चड जाल्ले आसत जाल्यार तूं तुजो पक्ष आनी तुजे पळय वोटर हे कोण मानता? सो आमचे वोटर मॅक्झिमम गोंयकारूच आसा आनी आमी तर आतां आव्हानूय करता. गेल्या फावटी आमी सांगलेलें की जेका जो भायलो मनीस गोंयांत सेटल जाला आनी जो लिगल कितें करता, लिगल रावता, गोंयचेर मोग करता आनी जेंकां दिसता की तेंचीय फॅमिली साल्वार उरपाक जाय जाल्यार ते आमकां वोट करतले. बट आमी सर बाकीच्या भशेन आमी वोट प्लीड करपाक वयचे ना, भीक मागपाक वयचे ना की तुमी दियाच म्हणून. तेंच्यांनी विचार करपाक जाय तेंकां कितें गोंय जाय तें. तेंकां बस्ते जाय, तेंकां इल्लीगल घरा सायडीक स्क्रॅप यार्ड जाय, तेंकां क्रायम जाय, मॉलेस्टेशन जाय, रॉबरी जाय, खून जाय, हें कितें जाय नाका तें तेंच्यांनी विचार करपाक जाय आनी वोटींग करपाक जाय. आमी प्रत्येक जो मनीस शिकलेलो आसा तेका सगळें कळटा, सगळें तो पळयता. प्रत्येक फावटी आमी सेम गजाल सांगून 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 तेचो व्हडलो इफेक्ट जावचो ना. प्रत्येकान विचार करपाक जाय. बरें, म्हाका एक सांग, तूं गोंयकार म्हळ्यार कसो चिंतता? गोंयकार कोण? सर आमचें तर डेफिनेशन सिंपल आसा. जे 20 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं जेचो आवय ना जाल्यार बापूय ना जाल्यार आजो नाल्यार आजी जी गोंयान ग्रँड पेरंट्स आसताली आनी तेची फॅमिली जी फुडें आसा पळय तीच गोंयकार. कित्याक आयज जर गोवा नोटरीज एक्ट पळय जाल्यार भितर क्लियर कट पर्सन ऑफ गोवन रिजन कोण तो डिफायन केल्लो आसा. अशें ना की आमी केला. गोंयच्या खुबश्या कायद्यांनी पर्सन ऑफ गोवन रिजन कोण तो सांगलेलो आसा. फक्त गोंय सरकाराक तो मेन स्ट्रीम हेचेर हाडपाचो ना बिकॉज ऑफ वोट बँक. पूण थोडे जे कायदे आसा हे फक्त गोंयकारांकूच लागता आनी तेन्ना हे क्रायटेरिया यूज जाता की तुजे पेरंट्स गोंयान जन्मलेले बिफोर हें प्री लिबरेशन काय ना, तुजे ग्रँड पेरंट्स जन्मले काय ना. हें जर ते कायद्यांक लागता बाकीच्या कित्याक लायना? सरकार लावपाक शकता पूण तो लायना. तेका लागून आमी म्हणटा की आमकांच लोकांनी सरकारान हाडचें सो दॅट हें सिंपल जें आसा पळय तें आमी करता. आयज झारखंडी आपणाक झारखंडी म्हणून जो आपणाक हें करता, त्रिपुराचो एकॉर्ड सायन जालो तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. आयज उत्तराखंड लँड सेलाचेर 11 डिस्ट्रिक्टांनी बॅन हाडटा आवटसायडरांक दिवपाक. जाल्यार आमी कित्याक करपाक शकना? थंय तर बीजेपीचो सरकार आसा. बीजेपीचो सरकारूच ते हाडपाक शकता उत्तराखंडान, जाल्यार गोंयान कितें हाडपाक शकना? हें प्रेशर लोकां कडल्यान येवपाक जाय. लोकां कडल्यान येवपाक जाय. फाटलें तूं पळय जेन्ना पोगो बील हाडिल्लें ताजे नंतर ते आतां मेरेन तुका दिसता की लोकां भितर एक परिवर्तन वैचारीक जाता? सर हें परिवर्तन जाता पूण तें स्लो जाता. तें आनी गोंयकारांची आमची एक संवय आसा की आमी तें डायरेक्ट एक्सप्रेस करिना, भायर एक्सप्रेस करिना. जशें भायल्या स्टेटींनी जर पळयत कितेंय मातशें जालें की ते रस्त्यार येतात, गाडयो फोडटा, हें करता तें करता. गोंयकार मनान दवरता. सो आमी एक्सपेक्ट करता की लोकांनी ह्या 3 वर्सां बीजेपीचें राज्य हें पयल्लें आसा. मायग्रंट कशें ओवरटेक करता, मायग्रंट कशें गोंयकारांक ओवर पावर करता, मायग्रंट कशें आयज गोंय काबीज करता, आपल्या हातीन घेता. धंदे जावं ते मागीर नोकऱ्यो जावं नाल्यार जागे जावं प्रत्येक गजाल कशें हातीन घेता लोक पळयतात आनी लोकांनी चिंतपाक जाय की हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार तेंचें अस्तित्व उरतलें काय ना. आमच्या तरेन आमी सांगता, आमी एक्सपोज करता, आमी दाखयता. फायनली वोट करपाचो विचार आनी कोणाक करपाचो लोकांच्या हातीन आसतना आनी लोकांनी तो रायट डायरेक्शनान करपाक जाय. तुका अशें दिसना की बीजेपी आज इतली प्रबळ जाल्या? एका अर्थान दिल्लीचो हात तांचेर, दुसऱ्या अर्थान पळयला भरपूर पयसो आसा, पावर तांचे कडेन आसा. म्हणजे जे आमदार 2 ते 3 आमदार जिखून हाडूंक शकतात ते आज सगळे बीजेपी कडेन गेले. ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले. सो संदी साधूपणान ते पावर सेंटरा कडेन आज बीजेपी पावर सेंटर जाला. ह्या पावर सेंटराक टक्कर दिवप. सर आयज जर आमी एक एग्जाम्पल घेत जाल्यार सावथ गोवाचे जे सीट आसा हे काँग्रेसीन जिखोंक ना, इंडिया अलायन्सान जिखोंक ना, लोकांनी जिखयला. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे ते जे इंडिया अलायन्सान इन्क्लुडींग आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे सगळ्या बुथांचेर भुरगे ना. पूण तरी लोकांनी थंय वोट मारल्यान जिखयलें. सो लोक जर डिसायड करता मनान की आमी हेका हाडपाक जाय, आमी हेका मत मारपाक जाय, जाल्यार लोकांक कोण कार्यकर्ता येवन सांगपाची गरज ना. सारकें जें लोकसभेक सावथ गोवान जावंक ना हें सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लेलें आसा आनी सगळे जाण जाणा. सो ते लोकांची विन आसा, ती लोकांचो विजय आसा तो. जाल्यार ह्याय फावटी लोकांनी विचार करपाक जाय की बाबा आमकां हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जे खेळयता तशेंच आमी खेळपाचें काय आमी आमचे सिक्रेट वोट आसा ते एका रिजनल पॉलिटिकल पार्टीक मारपाचे जे आमकां लागून झगडटा ते. एक सांग, हांवें 2 दीस पयलीं राधाराव ग्रेसियसाचो एक विचार आयकल्लो. तो म्हणटा सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय आनी तेन्ना तो तुजेंय नांव घेना पूण ताजे नदरेन तूं आसता. सावथ गोवान जी पळय हें कितें रेवोल्युशनायज लोकांनी करून दाखयलें तो तुका कांय प्रमाणात संदेश न्ही?
की तुवें एकठांय येवपाची गरज आसा? सो एकठांय येवपाक पळय कशें आमकां एकठांय येवपाक कांयच प्रॉब्लम ना, बट आमी आयज झगडटा कित्याक गोंयकारांच्या अस्तित्वाक लागून, आनी गोंयकार कोण हो डिफायन जावपाक जाय, आमचो इतलोच मुद्दो आसा. आयज जर खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जावं ती काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं आप जावं, जर हे पॉलिटिकल पार्टी जर गोंयकार कोण ह्या हेचेर जर आमच्या कडेन उलोवपाक तयार आसा, जर उलयता आनी एक मत जाता, जाल्यार आमकां एकठांय येवपाक कांय प्रॉब्लम ना. आमचो मुद्दो तितलोच आसा की आमच्या गोंयान एक ल्हान स्टेट आनी ही गोंयकारांची आमची कॉम्युनिटी दिसान दीस कमी जायत आसा, मायग्रंट तांकां आउट नंबर करीत आसा. सो ते वोट बँक पॉलिटिक्स करतले काय गोंयकारांक लागून काम करतले, हेजेर जर डिस्कशन करपाक तयार आसा, हेजेर जर ते कायदे करपाक तयार आसा, गोंयकारांक लागून लिटरली गोंयकार कोण हो डिफायन करून मागीर जर कायदे करपाक तयार आसा, जाल्यार आमकां तेंच्या वांगडा वचपाक कसलोच प्रॉब्लम सो हो तूं ह्या प्रोग्रामांतल्यान एक तांकां संदेश दिवप? हय, पयलेच फावट सर हांव संदेश दिता की आमकां एकठांय येवपाक कसलोच प्रॉब्लम ना, बट आमकां गोंयान झोपडपट्टे नाका, आमकां इल्लीगल बसते नाका, आमकां इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड नाका, आमकां ड्युअल वोटींग कार्डां नाका, आमकां मायग्रंटांची गोंयान दादागिरी नाका, आनीक आमकां मायग्रंट गोंयान येवन हांगा व्हडले व्हडले बिल्डिंगे नाजाल्यार बस्ती तयार केल्ले नाका, कोमदाद लँडाचेर एन्क्रोच केला ते एन्क्रोचमेंट नाका. ह्या जर बारीक गजाली, हे व्हडले गजाली न्हय, सिंपल हे आमी हे मागता की जे इल्लीगल आसा तेजेर आमी म्हणना कोण कायद्यान रावता ताका धांवड म्हणून, आमी म्हणटा लिगल आसा इल्लीगल आसा तांकां तुमी धांवडा. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट आनी एक जो मुद्दो आसा जेचेर आमकां तेंच्या कडल्यान सगळ्यां कडल्यान एक मत जाय, शब्द जाय, तो म्हटल्यार म्हादयचो. आयज काँग्रेस सरकार कर्नाटकान आसा, हांगा आसा, काँग्रेस सरकाराचो म्हादय कडेन थंय एक तेंचो स्टँड आसा, गोंयान काँग्रेस पार्टीचो एक स्टँड आसा, जाल्यार दोन स्टँड एका पार्टीचे जर जाता जाल्यार गोंयकार कोण डिफायन करपाक ताका नॅशनलिझम लागपाक जायना. जेन्ना म्हादय बिकम अ रिजनल इशू, गुड पॉयंट, रिजनल इशू इन कर्नाटका, रिजनल इशू इन गोवा, आनी नॅशनल खरगे जावं राहुल गांधी जावं सगळे तोंडार टेप मारून ओग्गी आसा, जाल्यार गोंयकार कोण डिफायन करपाकूय काँग्रेसीक प्रॉब्लम जावपाक जायना. काँग्रेसीन तो करपाक जाय. जशें तुमी म्हटलें कॅथलीक वोट्स, कॅथलीक जे आमचे वोटर्स आहा तांकां, गोंयकार आहा तांकां गोंय हें खूब सामकें काळजा कडेन आसा, तांकां पोगो हें खूब फील जाता. सो एटलिस्ट तांकां लागून कित्याक काँग्रेसचे मेजॉरिटी वोटर्स आसा ते कॅथलीक आसा, जाल्यार तेंच्यांनी मेजरली तांकां लागून तरी गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय. तांकां हे बसते कित्याक सावथ गोवान मोतीडोंगर आसा, जुवारी नगर आसा, हे कित्याक तांकां? सारकें, हांव तुका तोच एक विचार कारण हांव तुका परत तेच विचारता. आतां 1.5 वर्स उरला विधानसभा इलेक्शनाक, हळू हळू तुजेर एक प्रेशर येतलें, तुजो वोटर, की एक भितरल्यान एक सरकाराच्या विरोधान आमकां एक असंतोश दिसता. आनी अजून मेरेन RG म्हळ्यार BJPची बी पार्टी, अशे तरेचें एक वातावरण कांय जाणांनी केलां, किंवा तातूंत भितर कितले तथ्य आसा हे लोकूच जाणात, पूण तो तुका एक आरोप येवन एक चिकटता. सो ताका उत्तर दितलो जाल्यार तुका दिसना की हें तुज्या हातान एक बरें हत्यार, की आमी तो तुवें संदेशूच दिलो न्ही, आपूण चर्चा करपाक तयार. आमकां जर प्रॉब्लम BJPची बी टीम आसलें जाल्यार आमी हेंच्या कडेन चर्चाच करपाक फुडेंच सरचे नासले. गेले इवन सर गेले लोकसभे इलेक्शनाक आमचे सिंपल 3 डिमांड आसले. म्हादयचो विशय, इल्लीगल बस्तेंचो विशय आनी ड्युअल वोटींग कार्डाचो विशय. हे जर ते मान्य करता जाल्यार आमी एकठांय येवपाक, पूण ते मान्य नासले. आयज जर आमी जर BJP फक्त उडोवपाचो जर आमचो प्रयत्न आसा आनी सेम पॉलिसी जर कंटिन्यू करपाक जाल्यार हेतून म्हाका तरी दिसना गोंयकाराचो कितें बेनिफीट आहा. हेतून परत कित्याक मायग्रंट एक काँग्रेसीनूच हाडला, कॅसिनो काँग्रेसीनूच हाडला, रिजनल प्लॅन काँग्रेसीनूच हाडला, सगळी गोंयची पाड काँग्रेसीनूच हाडला, आनी तीच आतां पाड कंटिन्यू करतात BJP. सगळी धोरणां काँग्रेसीची थंय, काँग्रेसीची फुडारी थंय, A to Z. म्हणजे काँग्रेसमय BJP जाल्ली आसा, त्या BJP उडोवन आमी परत जर काँग्रेसीक हाडली जाल्यार त्याच काँग्रेसी परत तेच कॅरी फॉरवर्ड करतले, कित्याक नॅशनल लेवला वयल्यान गोंया खातीर स्पेशल पॉलिसी करपाक तेंच्या कडेन रायट ना. मनोज आज फुडाकार कित्याक घेना, कितें पळय एक डेस्परेशन लोकां भितर आसा, एक भितरल्यान एक नाराजी, असंतोश लोकां मदीं एक दिसता. त्या असंतोशांतल्यान एक नवो पक्ष, एक नवी आघाडी, जर राधाराव म्हणटा सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, तूं राधारावा कडेन कित्याक उलयना, किंवा राधाराव तुजे कडेन येवन काँग्रेस पार्टी तोय बी ओपोज करता. बरोबर. पूण अशे तरेचे जे एलिमेंट्स, अशे तरेचे जे पळय आवाज किंवा अशे तरेची प्रवृत्ती पळय जो आतां हो वेगळो सूर काडपाक लागल्यात, ताका जर तुजे जर दोगूय जाणांचे धागे जर जुळत तर ऑटोमॅटीक एक गोंयान एक नवें रेवोल्युशन पॉलिटिकल तयार जावंक शकता. हय सर, नक्की जावपाक शकता. तुमी सर आतां हें एक विचार मनान मांडलेलो आहा म्हाज्या आनी घातलेलो आसा. सो नक्की हेचेर आमी एज अ पार्टी लेवल विचार करतले आनी एज अ रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी जर आमच्या कडल्यान जर एक पयलें पावल जर मारपाक मेळटा जाल्यार निश्चित आमी ह्या हेचेर मारतले. बट आमकां
सगळ्यांचो साथ जाय गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक आनी गोंयकारांचे हक्क गोंयान well राखपाक. आनी आमचो दुसरो डिमांड काय ना, आमकां तुमचो फंडींग नाका, आमकां तुमची सोशल मिडिया नाका, आमकां तुमचे लिडरशीप फंडिंग इश्यू म्हणलो म्हणून तुम्ही फंडिंग इश्यू पैसे हाडटले खंयच्यान? सर गेल्या इलेक्शनाक आमच्या कडेन फंड नासले, ह्या इलेक्शनाक आमच्या कडेन ना. जर लोकांक तुमकां सांगलें तशें, जर सावथ गोवा लोक काँग्रेस बीजेपीक उडोवन इतल्या करोडपती कॅन्डिडेटाक जर उडोवन एक सामान्य मनशाक जर हाडपाक शकता जाल्यार लोक पयशा शिवाय कोणायक जिखून हाडपाक शकता. हेका लागून आमकां स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जाय, पयशेवालोच कॅन्डिडेट जाय ही गरज ना. हितून फक्त हो एक सिंपल विचाराची शक्ती, तो विचार जर तूं वोटींग करतना सारको बटन दामलो केदोय बदल घडपाक शकता. फंडाचो इश्यू येता आसतना तुजेर पळय फाटल्या वेळार आरोप जाल्लो की महाराष्ट्रांत पळय जेन्ना शिंदे गव्हर्मेंट आशिल्लें तांचो एक चिवटी म्हणून ताजो एक लागींचो मनीस तुमचे बरोबर दिसतालो. सो फंडींग ताणें केलें काय कितें अशे तरेची एक चर्चा? सर हें जर फंडींग आसलें जाल्यार आमी आमचो QR कोड परत परत आमच्या फेसबुकाचेर घालचे नासले. आयज सगळी कडेन आमचे होर्डिंग दिसपाचे, टीव्हीचेर एडवर्टिजमेंट दिसपाचे, पेजी आमचे स्पॉन्सर दिसपाचे. आमी तो फंड घेवन जेवचे तरी नासले, कित्याक आमी पॉलिटिक्सान आनी जिखपाक आसा. आमी तो पॉलिटिक्सान तरी यूज करपाचे, तुमकां व्हडले आमचे इव्हेंट दिसपाचे. पूण हे जेन्ना दिसना तेन्ना विचार करपाक जाय बाबा आमच्या कडेन फंड ना आसलेले, हे सगळे गजाल दिसतले. जेन्ना येतलें दिसतलें तेन्ना विचार करा की बाबा आरजी कडेन पयशे येयले. तूं ते मानता की गोंयान भितर इलेक्शन लडटले जाल्यार पयशांची गरज ना? गरज आसा, पूण तितकें ऑर्गनायझेशन चलोवपाक वाडपाची गरज ना. आयज जशें वाडटा, टोर्नामेंट करतात, नरकासूर करता, फुगड्यो करता, आनी कितें कोणाक वेलंकनींग व्हरता, कोण कितें शिर्डी व्हरता, आनी कितें इव्हेंटाची इव्हेंट चालू दवरता, इतली तरी गरज ना. ऑर्गनायझेशन चलोवपाक खंयचें ऑर्गनायझेशन चलयतलो जाल्यार फंडींग हो जायत, आनी बेजीक फंडींग हो आरजी पार्टीकूय जाय. कित्याक तुमी जर सांगलें फूल टायम आयज भुरगे आमच्या कडेन, आमकांय दिसता आमच्या कडेन थोडे फूल टायम भुरगे आसचे. कित्याक ऑर्गनायझेशनाचें काम आसतलें, मागीर सोशल मिडियाचें काम आसतलें, मागीर मिडियाचें काम आसतलें, भरपूर कामां आसा. ही जर करतले जाल्यार फूल टायम भुरगे जाय जे आमकां बिकॉज फंडींग नासल्या कारणान घेवपाक मेळना. बट आमच्या सायडीनसून आमच्यान जाता तो आमी प्रयत्न करता. एकटो मनीस 4 मनशाचें काम करता, आनी तें आमकां आनीक दुसरो चॉयस ना की आमी जेन्ना हितून उडकी मारला आनी जेन्ना आमी चिंतला की आमकां हें करपाकूच जाय जाल्यार तें करपाकूच जाय. मनोज बाबा, एक स्वाभावीक प्रश्न तुका विचारता हांव. तुमची पार्टीची स्थापना आनी आतां तूं कसो हो प्रोग्रेस पळयता? खंय पावल्यात, कितले मुखार तुमी पावल्यात? आमी सर केन्ना चिंतूंक नासलें की आमी 4-5 जाणांन जेन्ना सुरवात केल्ले की हें व्हडलें जातलें म्हणून, पयल्याच इलेक्शनाक इतलो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून. जेन्ना तो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमी एक्चुली सॅड जाले. पूण खुबश्या लोकां कडेन जेन्ना उलयले, जशें तुमच्या असले मनशां कडेन, इंटेलॅक्च्युअल मनशां कडेन जेन्ना उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की 10% वोट शेअर पयल्या फावटी म्हणजे खूब. एक MLA भितर घाला पळय व्हडली गजाल आसा. पयलीं आमकां जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना आमी सॅड जाले की आमी जिखपाक जाल्ले, इतली सिटां येवपाक जाल्ले. पूण ही एक येदी व्हडली गजाल जेन्ना केली, आनी आरजी शिवाय आयज गोंयचे पॉलिटिक्स फुडें वचपाक शकना. आरजी हो एक गोंयच्या पॉलिटिक्साचो भाग जाल्लो आसा. एक 4 जाणांनी स्टार्ट केल्ली एक संस्था आयज ह्या लेवलाचेर पावला. मनोज आरजीक विचारान घेतले शिवाय गोंयचे पॉलिटिक्स कशें टर्न जातलें हें कोण चिंतूं शकना. हय, आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीची कोर कमिटीची मिटींग आरजीचें डिस्कशन जाल्या शिवाय फुडें वचपाक शकना. ना खरें, कारण तुवें जे अशे भुरगे काडले जाच्या मना भितर एक राग, एक नाराजी आशिल्ली, तांकां तुवें एक हें दिलो न्ही, एक स्लोगन दिलो, तांच्या हातान एक मुद्दो दिलो, तांच्या हातान गोंयकारपण हें अशे तरेन तूं खर निर्धारान उबें केलें की पोगो प्रत्येक जण पॉलिटिक्स आशिल्लो मनीस पोगो उलयतात. आयज सर पोगो उलयतात, आयज रेव्होल्युशन उलयता, आयज क्रांती उलयता, आयज हे सगळे शब्द दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींच्या लिडरां कडल्यान तोंडांतल्यान येवपाक लागला. आयज गोंयकार 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 हे परत परत उलोवपाक लागला. म्हणून आमकां आतां दिसलें की हेंच्या मनान गोंयकारा मदीं प्रेम निर्माण जालो काय, मोग निर्माण जालो जाल्यार चल बसोया वांगडा, गोंयकार कोण तो डिफायन करूया आनी फुडें या वांगडा. बरें मनोज, निमाणे प्रश्न तुका म्हाका विचारन दिसता. तुवें हे सगळी पार्टी तयार केली, संघटना तुवें बांदली, एक वैचारीक ताका एक स्लोगन दिलो किंवा वैचारीक ताका एक बरें रुपडें दिलें, आनी तूं नेटान एक उडी मारली. तूं जिखून आयलो ना, आनी आतां फुडें जिखून येवपा खातीर कांय स्ट्रॅटेजी करपाक, कांय कल्पकता जाय. हें तूं कशें पळयता? कारण फुडले वेळ तूं एसेंब्लीन आसप इज इम्पॉर्टंट. सो तें तूं कशें करतलो हें आमी न्ही सामकें सुरवातेकय उलयल्लें की तूं जिखून येवपा जाय. सो ताजे खातीर तूं कशी स्ट्रॅटेजी करता? तुवें मतदारसंघ तयार केला, तूं थंय काम करता काय कितें, तूं थंय लोकां कडेन कार्यकर्ते जमयले काय कितें, हें सगळें इम्पॉर्टंट जिखून येवपाक. खूब इम्पॉर्टंट. एक पार्टी तयार केली म्हणजे आपूण येवपा जाय. खूब इम्पॉर्टंट सर. जेन्ना तूं हें फाटल्यान वळून पळयता ना तुज्या मनान लोकां सर, तेन्ना हांव जर सेल्फीश जाल्लो आनी हांव जर म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावल्लो जाल्यार तेचो इफेक्ट आमकां ऑल ओवर गोवा पडपाचो. कित्याक तेन्ना हांवूच लिडर आनी हांवूच फेस म्हणून आसलें. पूण आतां ती हें उरलेली ना. आतां कितलेशे आमचे भुरगे तयार जाल्ले आसा जे फियरलेसली उलयतात, फियरलेसली लिडरशीप आपली आदी फुडें व्हरता, जे लोक तांकां तेंची स्वताची आपल्या गांवांत कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयडेंटिटी क्रिएट जाल्ली आसा. सो
पयलींच्या भशेन म्हाका तितलो भोंवपाचो आतां पडना. आतां फक्त ऑर्गनायझेशन परते जाग्यार हाडपाक इलेक्शनाक तयार करपाक म्हाका भोंवचो पडटा. मागीर हांव परतो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव लक्ष दितलो, जे गेल्या फावटी जावंक ना. फक्त तुमकां जर सांगपाक गेल्यार जर थिवी मतदारसंघान म्हाजो फक्त 15 दीस डोर टू डोर जालो. ज्या जाग्यार 15 दीस करून जर म्हाका 5000 मतां पडटा, आनी वाळपय मतदारसंघान तो डोर टू डोरूच म्हाजी जावंक ना. फक्त बारीक बारीक मिटिंग्स जाल्ले, थंय जर 6500 मतां पडटा. जर हांव थंय फुडलीं 2 वर्सां जर हांवें काम केलें उरलेले 19 म्हयने, सर अजून डिसायड जावंक ना. पूण वाळपय आनी थिवी हे दोन कडेन हांव कॉन्टेस्ट केल्लो. सो हे दोनूय म्हाजे हें आसतले. सो मागीर कितें खंयची सिलेक्ट करपाची, कितें करपाची हें फुडें डिसायड जातलें. फुडल्या अपेक्षा करूया तूं फुडल्या असेंब्लीन दिसतलो आमकां. सर अशें खडेगांठ उलयतलो. सर असेंब्लीन हांव दिसतलो काय ना लोक डिसायड करतले. पूण म्हाजो प्रयत्न आसतलो की जो स्पेस हांवें लोकांच्या काळजान करूंक हांव खंय तरी फेल जालो, बिकॉज म्हाजो पर्सनल कनेक्शन लोकां कडेन आसलें, तें कनेक्शन परतें करपाक आनी ना जाल्यार तो स्पेस करपाक म्हाज्या सायडींच्यान 100% हांव दितलो. थँक्यू व्हेरी मच. मनोज बाब, एक म्हत्वाचो तूं उलयलो तो गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुवें हें बील हाडलें. तें बील आतां कितेंय जावं, पूण ताचें तत्व तूं चितें दवरूंक सोदता आनी तें तत्व घेवन तूं राजकारणान फुडें वचूंक सोदता. हांव तुका शुभेच्छा दितां तुज्या फुडल्या प्रवासा खातीर. थँक्यू सो मच. धन्यवाद.